प्राईम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी यांचे कॅम्पेन चीफ म्हणून डिक्लेरेशन जे जाल्ले हे गोंयांतसून जाल्ले 2014चे इलेक्शन हेचो कॅम्पेन चीफ तो डिक्लेअर जाल्लो 2013 हो गोंयांतसून जाल्लो आनी नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह जेन्ना ती जाल्ली हिंगा तेन्ना एक वातावरण तयार जालें गोंयांतसून की नरेंद्रजी मोदी हो पंतप्रधान जातलो म्हणून प्रायम मिनिस्टर जातलो म्हणून गोंयांतसून डिक्लेअर जालें. इट वॉज डिक्लेअर्ड फ्रॉम गोवा that he will become the future prime minister of this country. So Goa has been very lucky to BJP and Prime Minister Narendra Ji Modi. So Mamata Banerjee also feels, I think, in the same way. She is in the race of the future prime ministership of this country. So she is trying to set up a base in Goa and हिंगासून ती वेव फुडें वयतली म्हणून तिका अशें दिसता. अशें म्हाका थोडी कळोन येता म्हणून तेंच्यांनी इतले मोठ्या प्रमाणान I think all the hoardings which are there in Goa, all the boards which are there in Goa are being booked by Trinamool Congress. Sir, one of the Poishar, right from north entry to the south entry on the highway or even on the major district road, तेंचेच होर्डिंग आहा. सर आता एक न्यूज चॅनलान सर्वे केला आणि तुम्ही सेफ म्हणून दाखवलं, बाकीचे नॉर्थ गोवाचे जे MLA असतात ते अनसेफ म्हणून. तसं काय ना ते सम मे बी राईट सम मे बी रॉंग. ते सेफ आणि अनसेफ आहा पळय ते सगळे जनरल पब्लीक आहा फाटल्यान सायडीक आहा तेंचेर आहा कोण सेफ आणि अनसेफ आहा. आमी काम करीत रावंक जाय, जाता तशें काम करप. प्रत्येक मनशा कडेन आमी पावप तेजे 100 लोकांसून 70 जाणांचें तरी काम जावपाक जाय. हे आमचो प्रयत्न आसता. हें काम करीत जाल्यार तो आमदार परतून जिखून येता. TMCचे लोक तुमकां एप्रोच जाले? अजूनही जावंक ना, पूण जावपाचें आसा म्हणून म्हाका कोण कोण येवन सांगता की तुका मेळोंक शकता म्हणून, पण अजूनही तशें कांय जावंक ना. सगल्यांक वचोन मेळटलें तें, म्हाकाच कित्याक. नॉट ओन्ली मी, दे वील मीट एवरीवन. whoever can win seats, they will meet them. तुमची बी इच्छा आसा थंय वचपाची? तशी इच्छा आनी इच्छा ना ती डिसायड करप मागीर. आयकोंक जाय सगल्यांचें. यू हॅव टू हियर एवरीबडी. देर इज नथींग रॉंग टू हियर what are their policies, what they want to do, what is their plan, road map for Goa, development of Goa, आमचे identity of our small state Goa, our culture. All these things are very important when you are joining any political party. Identity आमची चेंज जावंक जायना. You are an astute politician. You have been in the public life for last more than a decade. Do you feel TMC will make an impact? See, it is little too early to comment on this, and I don't want to underestimate any political party or any individual who has joined TMC. A lot of Goan politicians have joined TMC, and we should not underestimate them as well as the party. जे कोण TMC वयतले they will try their level best to win the seat. जे कोण TMC वयचे ना, they will try their level best to win on the other side, whichever party they are. काँग्रेस असो, NCP असो, गोवा फॉरवर्ड असो, BJP असो. सर, CMान एक स्टेटमेंट केला की जे रोड्स आसा ते 1 नोव्हेंबर पर्यंत सगळे खड्डे मुक्त जातले. तुमकां दिसता 1 नोव्हेंबर पर्यंत सगळे कंप्लीट जातले म्हणून? इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचो जो तर बरो करपाक जाय जाल्यार मंत्र्याचें लक्ष आसपाक जाय. हांवें मंत्र्याक तेतूच सांगलां. थोड्यांक लायक जाता, थोड्यांक लायक जायना. आमी इतले व्हडले सिनियर न्हू, बट स्टील वी हॅव टोल्ड हिम दॅट क्वॉलिटी ऑफ द रोड शूड बी मेंटेन. आमी अशें पळयता खूब कडेन की क्वॉलिटी जायना, आनी हें मान्य करपाक जाय मंत्र्यानूय आनी आमी मान्य करपाक जाय. दॅट इज वाय आय गो अँड चॅक sometimes whether that hot mix which is being put is right thickness or not, whether the mixture is right or not. आणि हेचेर लक्ष जर जायना जाल्यार फुडल्या वर्सा परतून पावसान तो रोड व्हांवन वयता. हे इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक हे रस्ते म्हणटा पळय ते सगल्यांक लागता आयज.
वेदर यू आर रायडिंग अ सायकल ऑर वेदर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, तू रोडाच्या सायडीकसून चलता तुजेर ते उदक पडटा येवन, कित्याक खड्ड्यान उदक उरता, चिखलाचें उदक तुजेर पडटा. सो प्रत्येक मनशान आयज काळजी घेवपाची गरज आहा. आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी एसिस्टंट इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर जे आसता PWDचे तेणी लक्ष घालपाची गरज आहा. नाजाल्यार अशें जातलें की एवरी इयर आमी रोड हॉटमिक्स करूंक वतले. हांवें आत्तां एग्जाम्पल दिला, जो रोड आमचो नागवा टू बागा रिट्रीट हावसा कडेन केला तो तुमी वचून पळया आनी म्हाका पॉटहोल दाखोया ताका. फुडें कोणें एक होंडो काडला आसतलो, चुकोन 2 होंडे आसोंक शकता रोडार. दॅट वॉज बिकॉज ऑफ द digging of the pipeline to search for the water line. Otherwise there is no pothole. So that is called quality. क्वालिटीचे काम जावचे हे प्रत्येक आमदाराचो लक्ष आसपाक जाय आणि प्रत्येक एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर यांचेय लक्ष आसपाक जाय. नाजाल्यार अशें जातलें की एवरी सेकंड इयर आमी रोड हॉटमिक्स करता, आमदार खाली फायलीत घेवन भोंवता हॉटमिक्स करपाचे रोड, आणि पब्लीक एक्सचेकर जो आहा तो फारीक करीत आहा आपल्या बोल्सांतले पयशे. तशें जावंक जायना. हेचेर काळजी आमकां घेवची पडटली. शिवालीन तुम्ही अनाऊन्स केला की ते सायटीक डबल लेयर हे करपाचें म्हणून डांबरीकरण, तशेंच गोंयान सगळे कडेन जावपाक जाय अशें तुमकां ना, खंयचे रोड सारके पिड्यार जाल्यार थिंगा डबल कोट जावपाकूच जाय. काय इगोर्जे फुडल्यान आमचो रोड सारको पिड्यार जाला, कालांगूट चर्ची फुडल्यान थिंगा डबल कोट येवपाकूच जाय. सगळे खड्डे बसतले.